वास्कोत दिवाळे निमतान बाजार भरला. लोकांची बाजारांत गर्दी आसा. त्या खातीर वास्कोत अवजड गाडयांच्या येरादारी खातीर 5 ते 7 मेरेन बंदी घाल्या. मात हो वेळ ह्या 3 दिसांक वाडोवन सुमार अवजड गाडयांच्या येरादारीक 9 मेरेन बंदी घालची म्हण थळाव्यांची वास्को उपजिल्लोधिकाऱ्याक कडेन निवेदन भेटयलां. RDX खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. We have today submitted a memorandum to the Deputy Collector for extension of time. Presently, there is a restriction of from 5 to 7. The heavy vehicles are not allowed to ply from Chikalim to Vasco area, and we have requested the Deputy Collector to kindly take action and to extend this time during the festivities of Diwali, to extend it from 7 to 9 so that people get time, and there are a lot of places where there is a high possibility that people may get injured because of the heavy transport vehicles moving, and there are cases where accidents have taken place and people have lost their lives. So in this joyous occasion of Diwali, we don't want any incident to happen, and we hope that Deputy Collector extends this timing up to 9 so that people can do proper Diwali shopping, and without any injuries and bad news, this Diwali can be prosperous for all of the people. आयज आमी आता दिवाळीचो सण लागीं येयला, सो आमी डेप्युटी कलेक्टराक एक मेमोरंडम सबमीट केला की आमी दर वर्सा पळयतात की जी दिवाळी खातीर जी गर्दी आसता आणि त्याच्या बरोबर जो ट्रॅफिक फ्लो जो पोर्टाच्यान किंवा पोर्टान जे गाडये वयतात ते हेवी व्हेकल्स भरपूर प्रमाणात सोडले जातात आणि ताका एक टायम रिस्ट्रिक्शन आसा. 5 ते 7 टायम रिस्ट्रिक्शन आसा. पूण आमी डेप्युटी कलेक्टराक सांगल्या की हो टायम एक्सटेन्शन करपाचो आणि जो 5 ते 9 मेरेन करपाचो. हेतूर लोकांक आडखळ जावपा जायना. आणि हेच्या पयलीं आमी पळयल्ले आहात की खुबशे इन्सिडंट जाल्ले आहात जिंगा लोकांचो जीव देखून गेल्लो हे सणाच्या टायमार. सो आमी डेप्युटी कलेक्टराक रिक्वेस्ट केला की हो जो ट्रॅफिक मुवमेंट आहा तो 5 ते 7 आसा तो 5 ते 9 2 किंवा 3 दिसां खातीर करपाचो म्हणून. पहिले सद्याक आम आदमी पार्टी वास्कोच्या लोकांच्या बरोबर आसा, वास्कोच्या लोकांच्या सांगाताक आसा. आमकां जाय वास्कोच्या लोकांक बरे भाशेन हे शॉपिंग केल्लें दिवाळेक. हेवी व्हेरिकल्स ज्यो मुवमेंट करता रस्त्यांचेर त्यो बॅन केल्ल्यो. ज्या टायमाक लोक शॉपिंग करता कितें ल्हान ल्हान भुरगीं आसता लोकांच्या वांगडा. इमर्जन्सी सर्विसीस जेन्ना ट्रॅफिक जाता तेन्ना इमर्जन्सी सर्विसाक पासून त्रास जाता एकदां, एम्ब्युलन्स, फायर. सो आमकां जाय की आमकां सपोर्ट केल्लो गव्हर्मेंटान आनी कलेक्टरान की बाबा अप टू 9 o'clock जे हेवी मुवमेंट आसात ज्यो कोलाच्यो गाडयो दुसऱ्या गाडयांचे ते रिस्ट्रिक्ट करपाक आणि आफ्टर 9 रिज्यूम करपाक. It is regarding the prohibiting the heavy vehicles during the peak hours, that is from 5 to 7 during the Diwali time. We have submitted the memorandum. We will be taking a report from the traffic police regarding the situation, and as the report comes, accordingly we will decide what decision is to be taken.